Praise the Lord. Hallelujah. Ergan tuka sumian Jesu. Hoglap tuka sumian Jesu. Moga chono Advent सकाळ चवथ्यात आयतार आमी आसा. Advent सकाळ चवथ्या आयतार आमी आसा. तर आज हांव तुमच्या लागीं वांटून घेवची सुवार्ता लुकास एवांजेल पयलो अवस्वर वळू. लुकास एवांजेल पयलो अवस्वर वळू 26 तावन 38 पर्यंत. 6व्या म्हयन्यांत देवान गब्रिएल दुताक गलिलेयाच्या नाजरेत नांवांच्या एक शहरांतले एक अवकारीसरशी पाठयलो. एका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवांच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्ले. ते अवकारीचे नांव मरी. देवदूत भितर सरन तिच्या लागीं म्हणालो, नामान देवाच्या कृपेन बरयलेले सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावं येत म्हणून आपणा इतल्या चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जाताली, ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो जातलो आनी परमन्न तसो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राज्य आसन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी अवकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मूच्या भुरग्याक भाग्यवान तूं देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीण एलिझाबेथ आपल्या म्हाताऱ्या प्रायर एक पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांसडी म्हूण लेखलेलेक तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदुआ मोरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर न तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिजे सरशिलो गेलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, लुकासो वांजेल हें घडीत आपणाच्या पयल्या आवास्वरान बरयता. आनी आमी नातालांच्या फेस्ताक तयाराय करनासतना ह्या चवथ्या आयतारा हें घडीत देव आमच्या लागीं उलयता. कित्याक? एक धैर्यादीक स्त्री मोरी. आमी आयकलें 4 आयतार तावन आमी नियाळ नायल्या. पयल्या आयतारा आमी नियाळ्ळें, सत्रेन रावा, जागी रावा, कित्याक तुमचो सोमी तुमकां भेटोवंक येतलो. आनी दुसऱ्या आयतारा आमी नियाळ्ळें, स्नान दातार जुवांवची ती शिकोवन पातकी जिणी बदला आनी पश्चातापा देव तुमकां बक्षितलो. तिसऱ्या आदवंताच्या आयतारा तुमी साक्षी जाया. कसो स्नान दातार जुवांव एक साक्ष जालो की तशेंच तुमी साक्षो सोम्याच्या मोगाच्यो जावया, सोम्याच्या मोगाच्यो जाया. मोगाच्यो आज एक स्त्री देवाच्या उतरा कालती मान घालन ती एक साक्ष पवित्र सभेन जाता आनी ती स्त्री मोरी माई. मोरी माया विशयांत आमकां कातोलीक बावडांक मस्त गौरव आसा, अभिमान आसा. तितलें मात्र न्ही, आमकां भक्ती आसा. कित्याक? ती देवाची माता. कित्याक? ती कितें तें विचारता आपणाच्या मागण्यांत तें सक्कड देव दिता. बायबलाच्या आदाराचेर आमी पातयेता. त्याच कारणा खातीर कोणा आमी ल्हान आसतना आमकां मोरयेमाची भक्त आमच्या मालगाड्यांनी शिकयली.
तूं आमची माय, तूं आमकां जाय, आमी मागता तुजी ससाय. म्हाका उडासाक आसा सुमार, म्हाका उडासाक आसा सुमार आमची गायनां मोरये मायेच्या मानाक आमी गावची जावन आसलीं. म्हणजे मोरये मायेक देव केला म्हणलो अर्थ न्ही. बगार बाप, पूत आनी पवित्रत्मो आमचो देव, आनी देवान विशेष कृपेन विंसून काडलेली देवाची माता जेजूची आवय मोरी. तर ह्या मोरयेक आनी ह्या सालवासांव इतिहासाक, मोरयेक तशेंच नातालांच्या फेस्ताक एक विशेष बांद आसा. जर तर आमी पयस सल्लो पळयता जाल्यार मोरी नासतना नातालांचें फेस्त ना. मोरी नासतना सालवासांवी संपूर्ण जावंक साद ना. पोरण्या सल्ल्यांत आमी पळयता एका स्त्रिये वरवीं ह्या संवसाराक कळंक आयलो. तिणें सैतानाचें उतर आयकून सैतानाक कल्तीमान घालून देवाचें उतर मिरवून ती जियेली. आनी दुसरी येव मोरी माय देवाच्या उतराक कल्तीमान घालून देवाक विधेय जावन देवाच्या उतरा प्रमाणे ती जियेली. पयलो आदाव पतिणेचें उतर आयकून तोय पातकी जालो आनी मनशा कुळाक पातकाचे सैम घेवन आयलो. पूण दुसरो आदाव जेजू मोरयेक तो विधेय जालो, बापाक तो विधेय जालो, 30 वर्सां पर्यंत आवय सांगाता जियेलो. मात्र न्ही, मोरये माय बरींच तोय आपणाक बापाक संपूर्ण समर्पण दिवंक विधेयपण शिकलो. तर मोरयेक आनी जेजूक एक बांद आसा. तो बांद जावन आसा आवयचो पुताचो, तो बांद जावन आसा पवित्रपणाचो, तो बांद जावन आसा एक तेस्तामेंटाचो, तो बांद जावन आसा सालवासांवाचो. त्या खातीर सालवासांवाच्या सगळ्या योजनांत मोरये मायेक एक विशेष स्थान आसा. आनी आज ह्या चवथ्या इतारा आमी नियाळटा हो आदवेंताचो दीस, ह्यो आदवेंताचो काळ हें वासप आमकां हांगा दिलां. कारण इतलेंच, देवाच्या सालवासांवाच्या येवजणेंत मोरये मायेचो स्थान कितें आनी मोरी माय कशी त्या देवाच्या येवजणे भितर देवाक साक्ष जावन ती जियेली. मात्र न्ही, देवाचें उतर तिणें काळजांत मात्र स्विकार केलें न्ही, देवाचें उतर तिच्या उदारी स्विकार केलें, काळजांतय स्विकार केलें, सगळ्या जिवितांत ती जियेली. म्हणजे देवाचें उतर मोरये मायेचो स्वास जावंक पावलो. पवित्र सल्लो आमकां सांगता, जुवांचो वांजेल पयलो आवास्वर, वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो, शब्द देवातय आसलो, शब्द मनीस जालो, शब्द आमचे थंय जियेलो आनी तो शब्द आमकां सालवासांव हाडून आयलो. आनी तो शब्द तिचे उदारी कितें जालें, ताणें मांस आनी रगत आमच्या बरी घेतलें. म्हाका भाव भयणीनो, हे एक वर्तें देवाचें सालवासांवाचें योजन आमी म्हणयेत. कित्याक खंयच्याच पवित्र सल्ल्यान बरयनातले एक घडीत आनी ऐतिहासीक जावन आमी म्हणटा एक सतभरीत घडीत जावन आसा मोरये मायेन जेजूक ह्या संवसाराक हाडिल्लें घडीत. इजबी हाडून आयलो गब्रिएल बडवो. आनी मोरये माय पवित्र सल्ल्यांत आमी पळयता जाल्यार आन्ना आनी जोकिमाक एक देवान दिल्लें बाळ ती जावन आसली. साबार काळा पर्यंत आन्ना आनी जोकिमा भुरगीं नातलीं न्ही. ती मागण्यान वऱ्या सावन आसतना देवान मोरयेक फावो केलें. आनी ह्या मोरयेक कातावीण म्हणजे पातकाचे कसलीत सर नासतना देवान राखून व्हेलें. आनी अशें एक बरो रूख दिवंक, बरें फळ दिवंक, बऱ्या रुखाक देवान तयार केलें. आनी अशें मोरये माय एक धैर्यादीक, एक पवित्र निष्कळंक स्त्री ह्या सालवासांवाच्या येवजणेंत तिचो पात्र विशेष विशिश्ट जावन आसा.
म्हाका भाव भयणीनो, नातालांचे फेस्त आमकां संतोश हाडणं येता, पूण नीज जावन तुमी मोरयेच्या जाग्यार आसल्यार तिका संतोशाचें जाल्लें गी या तिजे थंय ते हर एक कश्ट आनवार फूड करूंक आसलें तिका, पूण तिणें ते कश्ट आनवारां पळोवंक नात. देवाची येवजण म्हजे तावन जारी जावंक देवान किरकोळ रस्नेक विसला न्ही गी, तर हांव देवाक खालती मान घालून जियेतली, खालती मान घालून जियेतली. हांव देवाक अवमान करना, हांव देवाक गाळी सवे दिना. आमी कितें करता? खालती मान घालता, मागीर आमी गाळी सवे दिता, जावं परत थोडे फुडें पुरपुरता, थोडे फुडें देवा विरोध उलयता. पूण बरी माय तशी न्ही. तिच्या जिवितांत ध्यान वरें सावंकर तिजें जिवीत एक आदवेंता बरी तिणें तयार केल्लें, आनी तें जिवीत देवाक मेसवलें. आनी वेळ भरती जाताच देवान कितें केलें? गाब्रियल दुताक अहंकारी सरशी पाठयलो. बायबल आमकां सांगता, मोरी माय अहंकार आसली माय जेजूक ह्या संवसाराक हाडून येता. कशी? देवदूत संदेश हाडून येता. कोणाचो? देवदूतान हाडुल्लो संदेश बापाचो. आनी बापाचो संदेश कितें? नामान तूं कुरपेन बरयल्ली, नामान तूं कुरपेन बरयल्ली. म्हणजे आज मरियमेक कुरपा ना म्हणूंक आमी कोण? देवाचें उतर सांगता ती कुरपेन बरयल्ली. जर तर आमी ती कुरपेन बरयल्ली न्हय म्हणटा जाल्यार, जर तर आमी ती कुरपेन बरयल्ली न्हय म्हणटा जाल्यार आमी देवाच्या उतराक विरोध वेता. देवान सांगलां कुरपेन बरयल्ली. कोणाच्या कुरपेन? तिच्या कुरपेन न्हय, देवाच्या कुरपेन ती बरयल्ली, देवाच्या सत्तेन ती बरयल्ली. आनी एक पटी देव कुरपा दिता, देव ती कुरपा पाटी काडिना. प्रवाद्यांक दिल्ली कुरपा जावं पुरो, आपोस्तलांक दिल्ली कुरपा जावं पुरो, पात्रियार्कांक दिल्ली कुरपा जावं पुरो, तुका आनी म्हाका दिल्ली कुरपा जावं पुरो, देव ती कुरपा केदींच पाटी काडिना. कित्याक? तर ती कुरपा आमी उगडावन घेता, देव उगडायना. आमी कितें करता? कुरपेंत जियोचें सोडून आमी पातकांत जियेता, कुरपेंत जियोचें सोडून आमी अंकारा कडेन येता. त्या वेळार देवाची कुरपा आमचें थंय काम करना. त्या खातीर देव म्हणटा कुरपा बदलचें म्हणना, आमी बदलचें, आमी पश्चातापावचें, आमी नवीं जायचें, देवान नवीं जायचें म्हणना. म्हाका भाव भयणीनो, मरियमेचें जिवीती हे कुरपेचें जिवन जावन आसलें. नामान कुरपेन बरयल्ले, देव तुजे सांगाता आसा, सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा, गॉड इज विथ यू, देव इमॅन्युएल तुजे सांगाता आसा. म्हाका भाव भयणीनो, कसो लेख वर्तें बाग मोरयेचें न्ही. केदें वर्तें बाग मोरयेचें, प्रसू जावचें आपल्या देवा, आवय तरी हांव रावचें, सेरबेसांच्या देख जावं सोबच्याक. ताका आमी म्हणटा भडव्यान संगी करया नामान माहिती आमच्या तारोकाच, लागीं सरया तिच्या मोगा वाटी आमकां बाच्या वेची. म्हणजे बाच्या वेची वाट 100% कळीत आसली आवय मोरी माय. त्या खातीर कोण मोरये लागीं येता गी, ती बाच्या वेच्या वाट्या लागीं आपूण व्हरता. त्या खातीर मोरयेचें नवें जावं पुरो आज वेलंगणी, हरिहरा, या ग्वादालुपे, लुड्सू, फातिमा आनी विविध जाग्यांनी ह्या संवसारांत आमी पळयता मोरये मायेचे भक्त. कित्याक? मोरी माय आमकां जेजूची वळख करून दिता. मोरी माय जेजूची सुवार्ता आमकां कळीत करता. मोरी माय जेजूची सुवार्ता प्रगट करता. आनी आज सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा. तर बायबल आमकां सांगता देवाचें उतर 2 दारीचें तालवार. देवान सांगलें उतर तें ताजें उद्देश जारी करना शिवाय तें उतर फाटी वचना म्हणून बायबल आमकां सांगता. इसाया प्रवादी 50:5-11. तर आज देव तूं सांगता नामान कुरपेन बरले, सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा.
तर मोरी माय आमच्या सांगात आसतना आमच्या घरांत आसतना मी कोणताचो तेर्स म्हणटाना कोण आसा आमच्या सांगाता सर्वेस्पर आमच्या सांगात आसा प्रेज द लॉर्ड आनी आमी कृपेन भरता तिच्या सांगात आसली आमी कृपेन भरता कित्याक देवान ही एक वर्ती मांडवळ तिच्या जिवानांत केल्ली जावन आसा आनी आदवेंतसो काळ कृपेन भरसो काळ सर्वेस्पराच्या सांगाता जिवोचो काळ आनी आमी आयकच ह्या क्रिसमसा संदर्भी देव आमच्या लागीं सांगता तुमी कृपेन भरलेली पर्जा त्या खातीर बायबल आमकां सांगता तुमी रायाळ पर्जा पवित्र पर्जा देवान तुमकां आपयलेली पर्जा जावन आसात आनी तसली कृपा देव आमकां दिता मोगाच्या न्हू मोरये माय थंय एक अखंड धैर्य आसलें पूण केदार तिणें ही सुवार्ता तिच्या कानार पडली तिणें देवदूता लागीं सवाल केले कसलें सवाल तें देवदूत भितर सावन तिका अशें नामान केल्या उपरांत ही उतरां आयकून मोरी सगळी शर्मेली कोणेंय शर्मेवचें न्हय तुमी रुमा भितर बसून आसतना देवदूता आनी उलयता शर्मेतात एक कॉमन या नॉर्मल बिहेवियर म्हूण येता आमी पूण नामान कसलो जावयेत म्हूण आपणें इतल्या चिंतू पडली पळय तिणें सवाल विचारूंक ना कितें करी लागली आपण इतल्या चिंतू पडली देवदूत तुजे मुखार आयला ना मान कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता आसा सर्वेस्पर तुजे सांगात आसा कसली सगळी तूं नामान तवळू देवदूतान तिका म्हळें भिये नाका मोरये हेदारा बेळा धरो मात भिये नाका मोरये कित्याक तुजेर देवान आपली दया दाखयल्या कशें भाव भयणीनो देव कितलो कृपेवंत कितलो दयाळ कितलो मोगाळ न्ही आमी इतली पातकां गेल्या रे पातकांत मनशां कोण पडल्या रे देवान आमचो हात सोडूंक ना न्ही ताणें दया दाखयल्या देव म्हळ्यार दया पवित्र सभाय दया विरगस कुटुंब दया दाखोवचें कुटुंब त्याच खातीर आतांचो पापा आतांचो पापा आमचो फ्रांसीस अशें केदाळे सांगते आसा देव केदाळय बोगसाणें दिवच्यान देवाक पुरो जायना आमकां बोगसाणें विसान पुरो जाता पडना गॉड इज नेवर टायर्ड ऑफ फॉरगिवनेस गॉड इज नॉट टायर्ड ऑफ फॉरगिवनेस एंड इट इज वी दॅट गेट टायर्ड ऑफ आस्किंग फॉरगिवनेस देवा लागीं तुमी चिंतून पुरो इतलीं पथकां गेलां परतून कशें देवा लागीं येवचें तेंत कुमसार जाता तेंत पडटा उठा शिंतून फाटी येया देव ह्या पयणार आमकां साक्रामेंत देवान दिली कृपा ह्या पयणार आमी देवा सांगता जिवंक देवान दिल्लो आमकां आदार त्या खातीर आमकां साक्रामेंत मिसाचें बलिदान मागणें देवाचें उतर रेतेऱ्यो हे जायचय आमी एकच फावटी नॉर्मल जाल्ले जाल्यार आमी देव जाते आसले आमी मिसाक वचपाची म्हणली गरज नासली हे एक पयण क्रिस्ती जिवीत एक पयण त्या काळार हांवें तुमकां सांगलें अद्वेंतसो काळ पयणाक तयार करता आमकां खरेजमसो काळ पयणाक तयार करता आमकां जावं पुरो सादो काळ त्या पयणांत आमकां सांगात दिता मगच्या भोव भयणीनो तर हो काळ देवान आमकां दिला हो काळ देवान आमकां दिला परिवर्तन जावंक हो काळ देवान आमकां दिला तिचे बरी कृपेन जियोंक हो काळ देवान आमकां दिला देवाची दया माया आमी समजून जियोंक चिरी नाका तो देव घोर देव कठीण देव शिक्षा लायता ना 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 देव शिक्षा लायना देव दयाळ देव मोगाळ देव कृपाळ म्हणटा आमी तर आज हांगा कितें म्हणटा भिये नाका देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या मोगाच्या भावा भयणी आज हें उतर आयकोसो तूं ह्या डिवायन वर्ड चॅनला द्वारे भिये नाका देवान ह्या आदवेंताच्या काळार तुजेर दया दाखयल्या म्हळ्यार तुका एक अवकाश दिला हो अवकाश करनाका सवकाश बायबल आमकां सांगता जर तूं पथकांत आसाय देवाची दया स्विकार कर पाटी एक सुटावे कुमसार जा जर तूं अंकर बंदड्यान वेडो घाल रेवडो घाल जिवन आसाय थंय सुटका सोडून पाटी ये देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या सांग जेजू तुझ्या दयेन म्हाका बोरू एक 20 फावटी तूं सांग आज माग लॉर्ड फिल मी विथ योर मर्सी बिकॉज वी हॅव ए मर्सीफुल गॉड आनी देवदूत सांगता पळय तूं गर्भेस्त जावन एक पुता प्रसूत जाताली ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय देवान येवजणी घाली नांवी देवान दिलें
जेजू म्हळ्यार कितें? जेजू म्हळ्यार आपल्या परजेक आपणाच्या पातकांतावन सोडोवचो. ही सगळी संवसारची परजा देवाची. सगळ्यांक ह्या पातकांतावन सोडोवंक एकल्याक मात्र पदवी आसा, जेजू. दुसऱ्या कोणाक पदवी ना. आमी आपसूक दिता जाल्यार कुंसारा बसता जाल्यार फादर फ्रँकलिनाची पदवी न्हय. ते मागणें आसा पळय, बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तुजी पातकां बक्षिता, म्हज्या नांवान न्हय. तर असली पदवी देव आमकां सांगता. जेजू जेजू म्हळ्यार एक नांव, सत्यवंत, बळवंत. आमी हिब्रू भाशेंतल्यान यहोशुआ म्हळ्यार कितें? योशुआ म्हळ्यार उदकान मेळ्ळो, मोसेस तेय जाता एक अर्थ. पूण जेजू म्हणल्यार दोन ह्या शब्दांक ह्या जिजस वृत्ती सकत आसा. तुमी पळय, जेजूच्या नांवान मागतना म्हज्याच जिवितान अनुभव जाला. जावं पुरो विविध मागणी करतना, नमणेची मागणी करतना देवान सुटका दिवची. पिडे येता, नंद करता, बंद बंदड येता न्हू, या पासात हांव सुटका दिवची हांवें पळयल्या. जेजू म्हणल्यार नांवाक तितली सकत आसा. आनी तसो सांगता, हें नांव देवान दिल्लें. जेजू म्हणजे नांव दिलें, तो वर्तो जातलो. पळय, कोणी ताका वर्ती काय वडवी काय दिजे म्हणना, देवान दिल्या, तो वर्तो जातलो. जेजू वर्तोच. जेजू कोणाकी सकल घालूंक जायना. जेजू कोणाकी नाश करूंक जायना. म्हाका उडास येता एक फावटी. आतां ह्या दिसांनी तुमी पळोवंक पुरो इराकांत मस्त आमचे क्रिस्तांव मारते आसात. भारत गोवान थंय दोगदणी भोगते आसात. सगळ्या संवसारांत एक नमूनेची दोगदणी. थोड्यांक दोगदणी म्हणटाना थोड्यांक बेसूर जाता. भियेजय म्हणना. हें आज काळ जावन आसलें न्हय. 300 जण आसतना त्या रायांक मारूंक जावना, क्रिस्तांवांक रावोंक जावना. आज सगळे क्रिस्ती परते लगड काडल्यार ही पवित्र सभा रावोंक कोणा वरवीं साद ना. ती बांदून ना मनशा सत्तेचेर, ती बांदून आसा देवाच्या सत्तेचेर. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका भाव भयणीनो, एक कम्युनिस्ट राष्ट्रांत एक दीस आयतारा मीस चलतना सोजेर भितर सरले. इगर्ज पुरो इमाज पुरो फुटोवन गेल्यो. लोकांक इगर्जेंतल्यान भायर दवडयले. हाल्ले पुरीस पुरो तांणी फोण घाले. आनी तो व्हडो सोजेर भायर येताना एक व्हडली माई उबे रावन तेर्स करतली गे आतां गोंद खाण घेवन. ओ सोजेर म्हणूंक लागले, व्हडली माई तुजे ही म्हाजी पुरो फुटोवन घाले आमी, तुज्या कुर्साक आमी पुरो फुटोवन घाले. तुका जालें आनी की हें पोट्टू कंदार काण पोट्टू तुजो कोंत काण घेवन तेर्स म्हणटे आसा. व्हडली माय तेर्स म्हणटे आसली काय. व्हडली माय पळोवन म्हणा लागली काय. एक मुखा म्हळ्यार प्रकाश तिजे आसलो असो दिवन सोजेराक म्हणा लागली की, पुता खंयच्या दिसा तूं पळय चंद्राक म्हूण घालताय, खंयच्या दिसा तूं सुर्याक म्हूण घालताय, खंयच्या दिसा तूं दर्यो नाश करताय, खंयच्या दिसा तूं हें सगळी सृश्टी नाश करताय, त्या दीस हांव देव ना म्हणपाक येता. म्हाका मागोवंक ती गरज म्हणून ना. म्हजो भावार्थ म्हज्या काळजांत आनी म्हजो सोमी जिवांत सोमी म्हूण म्हाका कळीत आसा. केदो व्हरतो भावार्थ न्हय गे तिजो. म्हाका भाव भयणीनो, तो जेजू घरोमन तो देवाचो पूत वर्तो जातलो. बायबल तो सांगता तो देवाचो पूत म्हणून. आनी दाविदाचे राज्यासान सर्वेस्पोर देव ताका दितलो. तशें म्हणजे सगळो संवसार कोण चलयता? देवसार चलयना. थोड्यांनी म्हणटा देवसार चलयता म्हणून. ना, देवसाराक देवान संवसार दिवंक ना. देव चलयता, जेजू चलयता. देवसारा पातये नाका तो आनी हांचे फोटीस हांव चलयता, हांव करता म्हणून तो सतुलयना. बायबल आमकां तेय सांगता. आनी अशें ताजे राजवडकेक अंत आसचो ना. म्हाका भाव भयणीनो, ताच्या राजवडकेक अंत आसचो ना. आनी तावड मोरयेन एक सवाल विचारले. हळे हांव कार हें पळय कशें जावंक साद? आमकां कोत्ता सायंटिफिकली ह्या विज्ञानीक तरान एक भुरगें जाय जाल्यार खाजारी जिवितान दादलो बायल तांणी सांगाताय जाय. पूण हांगा तशें ना. हांगा देवान करार तयार केल्ले. आनी तवळ देवदूताक समजलें. देवदूत म्हणालो, परमन्नत देवाची सावळी तुजेर पडटली. परमन्नत देवाची सावळी तुजेर पडटली. आनी पवित्र आत्मो तुज्या गर्भान देवन येतलो. तो भुरगो पवित्र जातलो, तूंय पवित्र जातली. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. पळय साक्ष दिता तो. एलिझाबेथ वांज म्हूण आसली पळय, तिका आतां 6 म्हयनो. मोरये तितलेंच पुरो. मोरयेन दुसरें कितेंच सवाल विचारूंक ना. संपूर्ण विधेयपण, संपूर्ण समर्पण देवाच्या उतरार अखंड बरोवसो. तिने नमस्कार मारलो आनी म्हणा लागली, नमस्कार मारन ती म्हणा लागली, हांव तुजी चाराण दासी, हांव तुजी चाराण दासी, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं.
I am your handmaid, let it be done according to thy word. ನಾನು ನಿನ್ನ ಚರಣ ದಾಸಿ, ಇದೋ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದಾಸಿ, ನಿಮ್ಮ ವಚನದ ಪ್ರಕಾರ ನನಗಾಗಲಿ. मगाची भाव भयणीनो, मोरयेन हे सगळ्या स्वतंत्र काळजात तावन एक सरेंडर, एक ओबिडियन्स, एक कल्तीमान घाली देवाच्या उतराक. आनी अशें ती वर्ती आवय वर्ती माता जावंक पावली. तर आज आमच्या जिवितांती आमी मोरये बरी जियोंक पवित्र सभा आमकां आपोवणें दिता. ह्या दुयेंताच्या 4थ्या काळार आमी आसां, 4थ्या आयतार आमी आसां. म्हणजे हप्त्यान आमचें फेस्त, नातालांचें फेस्त. तर मोरये माये बरी आमी आमची काळजां आनी आमची मोनां तयार करूंक आसा. मोरयेन केवल उदारी मात्र जेजूक जागो दिवंक ना, मोरयेन काळजांदी जागो दिलो, काळजांदी दिलो. त्या दिसा तावन मोरये मायेन सवाल घालूंक ना. तिका दुखी माय म्हणटा हांव सकट म्हणटा ती सोसूंक शिकली, सोंसणीकाय शिकली, विधेयपणांत सोंसणीकाय शिकली, खालतीमानांत सोंसणीकाय शिकली, तिच्या समर्पणांत सोंसणीकाय शिकली. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा तुमकां आनी म्हाका जाय सोंसणीकाय. आज जेजू लागीं आमी मागया. मस्त जाणांक सोंसणीकाय ना. तर मोरये मायेचें सगळें जिवीत आमकां कितें शिकयता? सोंसून व्हरूंक शिकयता. आनी कसलेच गाडी सवे दिवंक न्हय, टेन्शन करूंक न्हय, राग करूंक न्हय, क्रोध करूंक न्हय, मोसोर करूंक न्हय, हागे करूंक न्हय, झगडे करूंक न्हय. आनी त्या दिसा तावन तिचे गूण पळया. मोरी एक शी इज अ परफेक्ट मदर म्हणयत, एक खरी आवय म्हणयत. चड आवयांक आदर्श ती, आनी आमकां सर्वांक ती आदर्श जावन आसा. तर आज तिचे आदर्श आमी घेवया. एक धैर्यादीक स्त्री. ह्या नातालांच्या फेस्ताक आमी आमचें जिवीत कितें म्हणटा हांव, आमी आमचें जिवीत तयार करनासतना तिची देख आमी घेवया. तिच्या देखी प्रमाणे आमी चलया. आनी तिच्या जिवितान कशें तिणें तिची नदर बापाचेर दवरली आनी पुताक बापाच्या वाटेन चलोवंक संपूर्ण तिणें सहकार दिलो. आमी आमच्या जिवितान आमच्या भुरग्या बाळांक, आमच्या कुटुंबाक, पिरगस कुटुंबाक देवा समर्पण दिवया. आनी आमची सगळी योजना कितें आमी करता इगर्जेन, बिरगज कुटुंबान, ल्हान क्रिस्तांव समुदायांत, वाड्या जमतींत पयलो जागो देवाक, पयलो जागो देवाक. एक आमचे बाबा नामान बरें म्हणचे मात्रेन ताचेर वर्तें. म्हणजे आमी कितें करता केदाळे आमी दुबळे धाकटे उगडास दवरूंक जाय. कितें करता तातूंत तावन आमी लिसांव शिकोवंक आसा. आनी आमची कार्यक्रमाक दुसरो लोक करता पळय ताज्यो वर्ती एक दुसऱ्याच नमणेची जाय जाय. म्हणजे सुमया जेजू परगट करची, सुमया जेजूची सकत दुसऱ्याक वांटची, मोरये बाय बरी, मोरये माय बरी ताजी सुवार्ता परगट करची. तर आमी मागया, मोरये माय लागीं विनाती करया. देवा तावन मागोवन धाडूंक, पुता तावन मागोवन धाडूंक, आमच्या सुवार्थेन ती, आमच्या पिरगस कुटुंबान ती आमी करच्या हर एका विशेश बाबतींत आदवेंत कालार नातालांच्या फेस्ता संदर्भी आमच्या कुटुंबांत घराण्यांत आशिर्वादां भरून दी. आनी अशें आमी खरे क्रिस्ताचे साक्षी जावन देवाच्या उतराक साक्षी जावन जियोच्या जिवान आमकां ती फावो करूं दी म्हणून आमी मागया. मोगळा सुमया जेजू, आमचेर तुजी दया दाखय. किरकोळ रस्ते मोरयेक तुवें विसलें आनी तिका तुवें वर्तो मान दिलोय. नामान कृपेन बरले सर्वेस पर तुजे सांगाता वय सोम्या तेंच तर तूं आमकां हें सांगताय. आमी तुजें उतरां सांगता आसतना सक्रामेंतांत पवित्रपणान जियेतना आनी त्या वाटेन जियोंक तूं आज आमकां आपोवणें दिताय. तर आयच्या दिसा ह्या 4थ्या आयतारा आमी आसा आदवेंताच्या सर्वांचेर आशिर्वाद घाल. विशेश जावन आज डिवायन वर्ल्ड टीव्ही द्वारे स्वार्थ आयकल्ल्या म्हणजे भाव भावडांचेर आशिर्वादान घाल. मोरये माये ह्या भुरग्या खातीर तूं विनाती कर. जेजूच्या नांवान सर अंतकरांतले बंदपासांतले बंदडांतले फिड्या शेड्यांतल्या वायटांतले विघ्नांतले आमच्या लोकांक तूं निवार सोम्या आनी तूं गूण कर सोम्या. बापा तुज्या दायेन तुज्या मोगान आमच्या परजेक तूं बरो म्हणून हांव मागतां. आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.